नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आमदार आयले म्हणून बरोबर लोक येता अशें ना, मात थोडी हवा जाता, मतां मेळटात. साश्टींत हे फावट बीजेपी चड मतां काडटा. 2-3 मतदारसंघात उणें पडूंक शकता. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे हेड ऑन. दक्षिणेचो उमेदवार नवो, मात संघटना पोन्नी. उत्तर गोंयांत भाऊ जनसंपर्कांत बिजी. खलपाचे डिबेटीक वेळ ना. वेंचणूक जातकच डिबेट घेवया, खलपाक जाप. कॅप्टन विरियातो सारख्या उमेदवारा कडेन जाणी सारको उमेदवारी जाहीर जायत सावन धडाको चलयला सारकी स्टेटमेंट काडपाचो, ताका तुमी कसो रिस्पॉन्स दितात? स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर निवडणूक जिखप जायना. आनी भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार जरी नवो आसलो आसत जाल्यार आमचें संघटन आसा. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करतात आणि उमेदवार हो लास्ट मिनिट येता. त्यांचे काम जे आसा ते उमेदवार जातकच ते सुरू जाता. भारतीय जनता पार्टीचें काम जे आसा ते पयलीं पासून चालू आसा. साश्टीच्या बाबतींत एक कॉन्सर्टेड तांचो एफर्ट दिश्टी पडटा की मेजॉरिटी ऑफ लीड तांची साश्टींतल्यान येवची म्हणून. आज तुमचे कडेन अलेक्स बाब सिकेर आसा, उल्हास तुयेकर आसा, दिगंबर बाब कामत आसा. सालसेतीचो गड तुम्ही भेटपाक शकतले? डेफिनेटली लास्ट टायम पेक्षा ह्या निवडणुकीक सालसेती भितर म्हणजे आमचे जे 8 मतदारसंघ आसात ताच्या भितर आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो की मॅक्सिमम मतदान जे आसा सगळ्या भागा भितर 2-3 मतदारसंघा भितर आमकां लीड मेळची ना सालसेती, पण आमचो प्रयत्न आसतलो की गेल्या वेळा पेक्षा ह्या वेळाचेर आमकां थोडें मतदान जे आसा तें डेफिनेटली आमचें वाडटलें, इतलो आमकां विश्वास आसा. तुमचे जे काँग्रेसींतल्यान आमदार आयले तांची मतं ट्रान्सफर जातली? कारण खूब जाण हो आर्ग्युमेंट घालतात की आमदार आयले मतं आयली ना म्हणून. कशें जाता की 100% मतदान हे मनीस आयलो म्हणून ट्रान्सफर जायना. कांय जाण जे पर्सनल आसतात त्यांची डेफिनेटली जाता, पूण थोडेशें थंय ट्रान्सफर करपाक थोडोसो हवा निर्माण जाता आनी तातूंतल्यान थोडोसो फायदो डेफिनेटली आसा. 5 टर्म जाले भाऊंचे आणि ती एंटी इन्कम्बन्सी आता फिल्डाचेर लोक वत थंय तांकां प्रश्न विचारतात. प्रत्येक कडेन लोक तांकां प्रश्न हे करतात. हाजो कितलो परिणाम जातलो? निवडणुकीक एखादो फिरता आसतना लोक कोणाक तो लागता अशें पळयनात, पण तो डायरेक्ट एखादो विचारता आसतले. आनी एकूण पार्टीची त्या भागातले आमचे संघटन, पार्टीचे त्या भागातले आमदार ह्या माध्यमांतल्यान आमी बऱ्या तरेच्या लिडान येतले आनी जे एखादे विशय आसात त्या हातूंतल्यान आमी तातूंत गांभीर्यान लक्ष घालतले. एंटी इन्कम्बन्सीचो इफेक्ट जातलो दिसना? एंटी इन्कम्बन्सी कशें आसता पळय, 5 टर्माचे एंटी इन्कम्बन्सी कशें आसा की एंटी इन्कम्बन्सी हांगा प्रश्न कितें, ही निवडणूक जी आसा पळय ही निवडणूक एखादी वैयक्तीक निवडणूक ना. ही निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर करपी निवडणूक आसा. 3ऱ्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीची पंतप्रधान करपाची निवडणूक आसा. तुम्ही म्हणटात की भाऊंचेर समजा कांय जाणांचो राग आसलो ते प्रधानमंत्र्यांचे हे पळयतले मत मारतले म्हणून. प्रधानमंत्र्यांचे आसा, लोकल सरकाराचेर आसा, लोकल आमदार आसतलो तुमचो, ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान ते म्हणतात आम्ही भाऊक डिबेटाची चॅलेंज दिल्या. भाऊन आपली 18 महिन्याची कारकीर्द विरुद्ध 25 वर्सांची कारकीर्द डिबेट करूया म्हणून. आम्ही डिबेट करपाक टायम वेस्ट करनात. त्या डिबेटाक तांचे कडेन न बसता तो 4 जर मतदारसंघात वचून ग्रावंडार जर वचून गेले जाल्यार 4 मतां आनी वाडटलीं. आनी त्यामुळे ते फ्री आसात. म्हणजे डिबेट कोण करपाची आव्हान दिता? ज्या मनशाक प्रचार करपाक वेळूच मेळना. आमकां रातची 2 जाली जाल्यारूय टायम मेळना. सकाळी आमी 7 वचून भायर सरतात. त्यामुळे डिबेटाक तांचे कडेन कितें होता, निवडणूक जावन मागीर डिबेट करुया म्हणून सांग तांकां. आनी डिबेटाक आतां आमकां तांचे कडेन डिबेट करपाक वेळ कोणाक आसा. नॉर्थाक तर 3री उमेदवार मनोज परबा सारके ते तर सामके टिकेची झोड करत आहात. हो आरजी फॅक्टरा कडेन तुम्ही कशें पळयतात? कांय जाण तांकां तुमची बी टीम म्हणटात, काँग्रेसवाले म्हणटात ते तुमची बी टीम. एक गोष्ट म्हणजे आमची कोण बी टीम ना आनी सी टीमूय ना. 3 अटी मान्य करात. सीट शेअरिंगाक आमी तयार. आरजीची काँग्रेसीक ऑफर. म्हादय गोंयकारांची कळसा बांडोरा प्रकल्प रद्द करता म्हूण काँग्रेसीन दिल्ली सावन जाहीर करचें आरजीचो उलो. कोमुनिदाद आनी सरकारी जमनी वेली बेकायदेशीर बांदकामां बस्ती मोडपाचें उतर दियात. पोगो बील मान्य करात, ना जाल्यार भुमिका स्पश्ट करात. आरजीची अट. काँग्रेसीन एज अ काँग्रेस पार्टी, नॅशनल काँग्रेस पार्टी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी आपले जे न्यायपत्र तेंच्यांनी काडला भितर हो
एक एडेड पॉयंट तेंच्यांनी घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल लिडरांनी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक म्हादय जी आसा ही फक्त आनी फक्त गोंयकारांकूच उरतली हे तेंच्यांनी आपल्या न्यायपत्रांत घालपाक जाय, नॅशनल लेवलाच्या मॅनिफेस्टोन घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय. नॉट इन गोवा. नॉट इन गोवा म्हणटा बिकॉज हेच्या पयलीं काँग्रेसीन सेव म्हादय वांगडा वचून प्रोटेस्ट केल्ले, म्हादय वाचोवपाचे गजाली केल्ले. जशें कर्नाटका गव्हर्मेंट येयलो तसो तेंचो प्रोटेस्ट बंद जालो. सो तेंचेर आमकां ट्रस्ट ना. जर तेंच्यांनी काँग्रेस जर खरीच सिरियस आसा गोंयकारांक राखपाक, गोंय राखपाक, म्हादय बद्दल तेंचो आयज कॅन्डिडेट उलयता, म्हादय आपूण राखतलो, म्हादयक लागून उलयतलो. सिंपल कित्याक काँग्रेसचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता दिल्ली, काँग्रेसचे चीफ मिनिस्टर डिसायड जाता दिल्ली. म्हणजे सगळे हाय कमांड दिल्लीच्यान जी ऑर्डर येता ती हांगा ते पाळटात. काँग्रेसचो प्रेसिडेंट डिसायड जाता दिल्ली. जाल्यार म्हादयचोय विशय आसा हो दिल्लीच्यानूच आमकां सॉल्व जाल्लो जाय. सो काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची आनी डायरेक्ट सांगपाचें की म्हादय आमी कर्नाटकाक दिवचे ना आनी कर्नाटका जो सरकार आसा काँग्रेस तेंकां आमी सांगतले की हो जो प्रोजेक्ट आसा कळसा बंडोरा तो टोटल स्क्रॅप आमी करतले आनी गोंयकारांची म्हादय दितले. पयलें कंडिशन. दुसरें कंडिशन इम्पॉर्टंट, काँग्रेसीन हें तुमी स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचें, नॉट नॅशनल, स्टेट मॅनिफेस्टोन तुमी घालपाचें. डेमोलिशन ऑफ ऑल द स्लम्स, बस्तीज बाय मायग्रंट्स ऑन कॉमदाद लँड अँड गव्हर्मेंट लँड. आमच्यो नोकऱ्यो तांकां वयता. गव्हर्मेंट जॉब गेल्या फावटी आमी दाखयला तुमकां 700तले 110 मायग्रंट पुलीस जाल्ले. गव्हर्मेंट जॉब आमचे वयता, प्रायवेट जॉब्स आमचे वयता, आमचे धंदे ते घेतात. तिसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट जेचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करचे ना. कित्याक जर ते म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा, आमी म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा, जाल्यार गोंयकार कोण हे डेफिनेशन तेंच्यांनी मान्य करचें पडटलें. ना जाल्यार काँग्रेसीन आनी ह्या इंडिया अलायन्सान सांगचें पडटलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण. 5 वर्सां गोंयान रावता तो, 10 वर्सां रावता तो, आयजूच ट्रेनीन देंवला तो, आयजूच फ्लायटान देंवला, बसीन देंवला तो, 30 वर्साचो, 40 वर्साचो, 50 वर्साचो, काय 1961 पयलींचो कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, गोंयकार कोण. आमचें पोगो बील तांकां एक्सेप्ट करचें पडटलें. आनी जर ते एक्सेप्ट करिना थंयसर आमी तांकां मातशें सूट दिता तांकां. जर ते एक्सेप्ट करिना तांकां पोगो बील आमचें मान्य ना, तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं गोंयकार कोण हें डेफिनेशन तेंच्यांनी लोकांक सांगचें. सिंपल. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण हे काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंच्यांनी सांगचें आनी आपल्या स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचें डायरेक्ट हू इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ही 3 कंडिशन जर इंडिया अलायन्स आमचें आयकता, तांकां 20 तारखे मेरेन आमी टायम दिल्लो आसा. आयज 15 तारीख, सो आनी 5 दीस तेंच्या कडेन आसा. 20 तारखे मेरेन आमी रावतले. जर हें काँग्रेस आयकता, आमी तेंच्या कडेन उलोवणी करपाक, डिस्कस करपाक, सीट शेअरिंग करपाक आमी तयार आसा. पोगो बील डॅड जालां. म्हादयचेर आमकां आर्जीन सांगपाची गरज ना. लोकांक काँग्रेसीची भुमिका खबर आसा. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराची आर्जीक जाप. इंडिया अलायन्साची बसका जाली. हो खंय ट्रॅप, तातूंत ते पडपाक सोदिनात. BJP मतां फोडूंक तांकां उबें करता. माणिकराव ठाकरे उलयलो. इंडिया अलायन्साचें सरकार येतनाच खंय गोंयचे सगळे प्रस्न तडीक लागतले. See, we don't want to fall in any trap of BJP. I think I don't want to talk much on that. पोगो बिल म्हणटा तें ऑलरेडी डेड जालां, तें भायर उडयलां. दुसरें, म्हादय बद्दल काँग्रेस पक्ष हो सदांच लढत आसा. म्हादय जागोर म्हणटा तो काँग्रेस पक्ष घेवन प्रत्येक मतदारसंघान गेल्ले. नॅशनल म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल म्हणटा आमी केल्लो. सो ताजेर आमकां सांगपाची गरज ना. पुराय गोंयच्या जनतेक काँग्रेस पक्षाची कितें भुमिका आशिल्ली म्हादयचेर हें खबर आहा, स्पश्ट आहा. आनी तिसरें, हांगा जितले आमी पॉलिटिकल पार्टीज बसल्यात, काँग्रेस पक्ष, आम आदमी, गोवा फॉरवर्ड, NCP, शिवसेना, म्हाका दिसना की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी, कित्याक आमी सगळे जाण वी फॉलो द रूल ऑफ द लॉ. आनी जें कितें करपाक जाय तें वी वील नॉट एनकरेज एनी इरेग्युलरिटी. सो दीस जी पळय हो ट्रॅप आसा दॅट इन वी डोंट वांट टू फॉल इन दॅट ट्रैप. प्रॉब्लम जो भी है वो यहाँ पे पार्टी डिसाइड करेगी, उसके बारे में क्या अपनी राय बना के आगे. इसमें जो भी सजेशंस
पीसीसी की तरफ से या गोवा के लीडर्स की सबकी तरफ से आएगा। जब हमारी उसमें आएगा तब उस वक्त हम डिसीजन लेंगे। लेकिन आज जिनको वो क्वेश्चंस पूछना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, जो कि बीजेपी की है, जो स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, उनकी ओर इशारा जाता है क्या करना चाहिए। अभी उन्होंने उस बात की बात ये सामने रखना चाहिए, जो भी उनका ये है वो। हम जब गवर्नमेंट में आएंगे जरूर गोवा के हित में जो भी बात है वही हम करेंगे। काँग्रेसीचे गोंयचे दोन्ही उमेदवार फाल्यां रामनमीक उमेदवारी भरतात. जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचें ट्वीट. तेवटेन काँग्रेसीचो एल्वीस एक्टीव. काँग्रेस खंय दोनूय सीट काडटा. आपलो काँग्रेसींत स्ट्रॅटेजीक रोल. लोक काँग्रेसीक कनेक्ट जावंक लागला म्हूण एल्वीस उलयता. बीजेपीचे उमेदवार आज आरजी ब्रेस्तारा अर्ज भरता. रामनवमीच्या मुहूर्तार 17 एप्रिलाक काँग्रेसीचे दोन्ही उमेदवार उमेदवारी अर्ज भरता. जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकराचे ट्वीट. ते वटेन एल्वीस गोम्स एक्टीव. काँग्रेसीक खंय लोक कनेक्ट जाता तो ताका दिला ते काम करता. जिखोंकूच जाय. कॅम्पेन जे भशेन चलता ठरावीक रोल दिल्ले आसा प्रत्येकाक, ते आपापलो रोल केलो की काम जालें. तो तुमचो रोल कितें? तुमी खंय दिसती पडना मरे कॅम्पेनींग? ना हांव दिसती पडटलो तुमकां. आतां कितें आतां स्ट्रॅटेजीक रोल जो आसा तो आय एम इनवॉल्ड, ते आतां सगळ्यांक जर सांगपाक गेलो जाल्यार आमची एक्चुअल स्ट्रॅटेजी कितें आसा ती ओपोनंटाक कळटली. वी आर मिटींग लॉट ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स आनी तातूंतल्यान जे पळय कितें सजेशन येता ते आर ओनली गिवन टू द पार्टी फॉर इम्प्लिमेंटेशन. कॉन्फिडन्साक येना बी म्हणटाले जालें सेटल ते दॅट वॉज ऑल्सो एगेन पार्ट ऑफ द स्ट्रॅटेजी. ते आमचे कडेन पळय आतां लोकांचो इंट्रस्ट आमचे कडेन वाडपाक जाय. तशें म्हटले उपरांत 4 लोक पळयता, सो तातूंतल्यान कितें आतां यू गेट कनेक्टेड विथ मोर पीपल आनी ते आमचें कनेक्शन एस्टॅब्लीश जाता. जे कोण केन्नाच काँग्रेसीक मारपाची संवय नाशिल्ले लोक सुद्दां आमच्या संपर्कान येतात, सो तांकां कन्वर्ट करपाची एक संदी मेळटा. दॅट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रॅटेजी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इराणान ताब्यांत घेतिल्ले पोर्तुगीज फ्लॅग्ड AMSC एअरीज बोटीवेले 17 भारतीयांक सोडात म्हूण भारताचो विदेश वेव्हार मंत्री जयशंकरान इराणाच्या विदेश वेव्हार मंत्र्या कडेन मागलां. इराण इस्रायलाच्या घेराचे फाटभुंयेर भारत परिस्थितीचेर नजर दवरून आसा. भारतीय दूतावास खंय भारतीयांच्या संपर्कांत आसा. वास्को बीजेपीचो प्रचाराचो दुसरो पावडो सुरू. टॅक्सीवाले दुकानदारां कडेन दक्षिण गोंय उमेदवार पल्लवी धेंपेची गाठ ही भेटी. पल्लवी मोठ्या मार्जिनान जिखता. आमदार दाजी साळकार उलयला. लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा म्हूण पल्लवी सांगता. जो प्रतिसाद आज सगळ्या कडल्यान मेळटा पल्लवी ताई खातीर म्हाका दिसता व्हेरी एप्रिशिएबल. आनी हें सगळें जालां कित्या खातीर की आज जो आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा ताजेर सगळ्यांचो विश्वास आसा. मोदीजी की गॅरंटी जाल्यार मोदीजी है तो मुमकीन है ही जी टॅगलायन आसा ती खरी जाता अशी दिसता. आनी प्रत्येक फुलकाराक दिसता, प्रत्येक भाजीवाल्याक दिसता, प्रत्येक ऑटो रिक्षावाल्याक दिसता की आपल्या भुरग्याचें फ्युचर, आमचे देशाचें फ्युचर हें नरेंद्र मोदीजीच्या हातान बरें सेफ आसा. पूण ताच्या खातीर आज सगळे कडेन वता थंय आमकां भरभरून प्रतिसाद मेळटा. आनी त्या खातीर हांव देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक थँक्यू म्हणटात, पूण सगळ्या लोकांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आज आमचो सेकंड राऊंड. आज सकाळचे आमी सगळे असोसिएशनाक मेळून आयल्या. टॅक्सी असोसिएशन, पायलट असोसिएशन ताका मेळून आयल्या. आतां आमी म्युनिसिपल मार्केटान गेल्ली. ऑलमोस्ट 400 आतां दुकानां आसा भितर. मागीर आमी हांगा फ्रूट आनी वेजिटेबल वेंडर्सांक मेळ्ळा. भरपूर सपोर्ट आसा, भरपूर प्रोत्साहन आसा. खरेंच उमेद दिसता हे सगळे पळोवन. आनी सगळे आमी हिंदू भाव भयणां, क्रिस्तांव भाव भयणां, मुसलमान भाव भयणां सगळीं हांगा आमकां एकत्र दिसतात. मॅडम फाल्यां नॉमिनेशन भरता. फाल्यां सकाळचें नॉमिनेशन भरता. हरमल गिरकर वाड्यावेल्या 216 बेकायदेशीर बांदकामांतले 53 जाणांक क्लोजर नोटीसी काडल्यात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची हायकोर्टाक जाप. 100 बांदकामां वडोवपाचो थाराव घेतला. 88ची अर्द काडल्या. उरिल्ल्यांक 15 दिसांत नोटीस काडटात. आदलो सरपंच बेर्नार्ड फेर्नांडीस आनी ताचे फामिलीची 10 बांदकामां उडयल्यांत. पंचायतीची जाप. That the main structure which was constructed by that Kandahari is concerned, that structure is completely demolished now. That party is supposed to file a compliance report by 19th, and his lawyer told the court that they will file a compliance report by 19th. His statement that they have demolished the entire structure was accepted by the court, and then a compliance report will be filed by 19th. He said that there are some debris which are lying there that will be removed. As far as the structures of the ex-sarpanch are concerned,
He also filed a compliance report today to say that 10 temporary structures which he had illegally constructed have been removed, and it has been checked also by us and it is found to be removed. The rest of the structures are concerned. The Panchayat has filed some affidavit saying that what action they have taken. Panchayat has issued some show cause notices, etc. That the matter is kept now on this count as to Panchayat should disclose to the court as to what further steps they have taken. बेताल वाटी दिसा उजवाडे बंगलो फोडपाचो यत्न, वारांव घेवन दार फोडपाचो यत्न करतना दोगूय CCTVत कॅप्चर. बंगल्यांत एकली आशिल्ली तिणें कॅरटेकराक कॉल करून आपयलो. कोण तरी येता म्हूण कळटना दोगांच्योय फुज्यो. थळावो सरपंच म्हणटा पुलिसेन दिसाची आनी रातची सगळ्याक नजर दवरची. पुलीस दोगांकय सोदतात. तेगे टीव्हीचे सॉरी कॅमेराचे ते थिंग कळ्ळें तें दोगां इमिजिएटली तेगे कोण कॅरटेकर आसलेलो त्या कॅरटेकराक फोन मारलो. कॅरटेकर इमिजिएटली येयलो आनी येतरी तें कळ्ळें त्या कॅरटेकर येयलो म्हूण तेदो तेमी धांवलो आनी तेमी बरें काम केलें. तेमी इमिजिएटली पुलिसी इन्फॉर्म केलें अशें अशें आहा म्हूण. पुलीस इमिजिएटली अटॅम्प जालें थिंगा. अटॅम्प जाच न्हू फुडें तेच न्हू फुडें ते हे शेडे वयल्यान धांवले. मागीर जायतो लोक एकठांय जाल्लो. म्हणून आतां मुगे एक रिक्वेस्ट आहा आनी आमगे ऑल्सो हे व्हडा पंच आसलेलो पिटर फेर्नांडीस तोय अटॅम्प जाल्लो ते हेका. आनी मागीर आतां एक पुलिसी एक अवेरनस करपाक आतां आमगे गोंयकार हॉलिडे वयताय मेयाक. थोडी घर बंद कोताय 15 दीस वयताय आनी येताय. ते भाशेन दिसा तो चोरी जालो जाल्यार रातीको आनी आमकां सारकें हें भिरांत आहा. थिंगा पुलिसी एक मिटींग आतां आमची मिटींग आहा. आ मिटींगे डिस्कस करून एक एप्लिकेशन घेता पुलिसी बाबा तूं मातशें अवेर जाय म्हूण हें अशें करून आनी घडपा नाका म्हूण. दिसाचें न्हू रातीचें येवपा जाय म्हूण थिंगा आनी हे भाशेन जावपा जायना. वास्कोचे चौगुले शिक्षण संघटनेचे माता सेकंडरी स्कुलान तांचो आदलो विद्यार्थी रविकिरण परमेश्वराचे चित्रांचें फ्लेवर्स ऑफ गोवाचें संस्कृती भवनाच्या आर्ट गॅलरींत प्रदर्शन दवरलां. विद्यार्थ्याचे कलेक उर्बा दिवंक प्रदर्शन. फुडेंय उपक्रम चालू उरतलो म्हूण संघटनेचो अध्यक्ष जगदीप चौगुले उलयलो. रविकिरण म्हणटा प्रवासांतले फोटो आतां चित्रायता. आमचं आज एक्झिबिशन जे आहे ते आम्ही आमची स्कूल माता स्कूल जी बायणामध्ये आहे वास्कोला आहे त्यांचा एक स्टुडंट आमच्याकडे होता. तो आता त्याने जे आर्ट आम्ही जे त्यांना ट्रेनिंग दिले आर्टमध्ये तर आता तो एकदम पुढे गेला आहे आणि त्याचं आर्ट एकदमच सुंदर आहे आणि ते मला आमच्या गोव्याच्या पब्लिकना दाखवायचं आहे की आमची जी शाळा आहे की हे ज्या मुलांना त्यांची केपेबिलिटीज आहेत त्यांचे स्किल्स आहेत ते आम्ही त्यांना हेल्प करतो डेव्हलप करायला त्यांना पुढे जायला मिळेल. तर माझी जी इच्छा आहे की अशीच मुलं आमच्या शाळेमध्ये असतील त्यांना मी असं पुढे घेऊन जाऊ शकेन आणि त्यांचं फ्युचरमध्ये सुद्धा त्यांना काही मोठा चान्स मिळेल. त्यामुळे पोर्ट्रेट्स आणि माझो आवडीचो विषय पोर्ट्रेट आणि तेतून काम करत असताना मागीर मुंबई गोवा हे माझी जर्नी जाता खूप बऱ्याचदा आणि ते करताना मागीर जेन्ना हांव गोंयांत येता तेन्ना म्हाजे कॅमेरा आसता म्हाजो. त्या कॅमेरान टिपलेले फोटो हांव ते सेव करता की हांव फुडें चलून तेजें पेंटींग करतलो अशें म्हजे हजारांनी फोटोज आसात म्हाजे कडेन आनी जेन्ना म्हाका म्हाजे कडेन टायम मेळटा तो म्हाजो ओल्ड आनी जो फोटो हांवें घेतलेलो आसता त्याचेर मागीर बसून हांव म्हाजें काम स्टार्ट करता अशें. तर तेतूंतलेच बरेचशे सीन पोर्ट्रेट जे हांवें सिटीस्केप जे केल्ले आसा तर तोच प्रकार आसा. म्हापशां मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त सुरू. बार्देशकार मोठ्या उमेदीन हें फेस्त मनयतात. गोंयभरचो लोक आंगवणी पावोवंक येता. मेणाचे वेगवेगळे अवयव घरां आनी बाकीच्या आंगवणीच्यो वस्तूंच्यो प्रतिमा सायबिणीक दितात. फेस्ताची फेरी 8 दीस चलता.
शिरगांवची देवी लईराय आणि म्हापशेची मिलाग्रीस भयणी मानतात. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, स्टार्टअप प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.